भावाकडेन आशिल्ल्या दुस्मानकायेंतल्यान आपल्याच 7 वर्साच्या पुतण्याचे अपहरण करून आपल्या भावाकडल्यान ते बदल्यात 50,000 रुपयांची खंडणी मागपाच्या आरोपाखाला मडगांव पुलिशेन सुनील पुजारी ह्या 28 वर्सां पिरायेच्या दुबाविताक अटक करून ल्हान भुरग्याची सुटका केली। ही घडणूक आयतारा राती घडली। मडगांव पुलीस निरीक्षक तुळशीदास नायक दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान हे आदी गुन्यांवकारी घडणुको केल्यात अशें कळटा। काल इवनिंग रवी पुजारी पुलीस स्टेशनार येयलो आनी ताणें सांगलें कितें आपल्या चेड्याक 7 वर्साचो चेड्याक किडनॅप केला आपल्याच भावान। तेजें नांव आसा सुनील पुजारी। आनी मागीर रोखडेंच आमी टीम फॉर्म केली आनी तांकां धरलें। तो नेसायच्यान हाडलो मागीर आनी ताका अरेस्ट केलो। तेंचे फॅमिली डिस्प्यूट आहा ताका लागून ताणें सांगलें ताका फॅमिली डिस्प्यूट आहा आमी कितें आसा तें हें करुया म्हणून एमिकेबली सेटलमेंट करुया। मागीर तेंच्यांनी मागीर हे शांतीनगरान रावता तो दोगी भाव सेपरेट रावता, एक कडेन रावना। ताका पयलीं अरेस्ट केलो सुनील पुजारी म्हणटा ताका चोरयेन अरेस्ट केलो चोरयेचे केसीन।